कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।
गडे चढावडीचा प्रोग्राम कसो असता तुमचा? आयज आमी सांगलीचे गांवचे ग्रामस्थ आसा जे आमची चुली आसा जाका आमी 10 जाण म्हणटा 7 वाड्या वयले ते सगळे चुली प्रमाणे वचोन आयज आमी रानान वचोन सावरेची विधिवत पूजन करून झाड हाडटा आनी ते सगळे हांगा हाडटा मागीर आमी ते हांगसर सोलता आनी सांजचे तेजें पूजन करून गांवकरी तशेंच भावीक हांगसर मोठे संख्येन येवन ते उबी करता. ते जाले म्हणटकीर आमचो गांवकार आसा तेजे वर्स आसा तो गांवकार वयर चडटा थंयसरल्यान ते भिजयता तो उदकान आनी मागीर जे गडे सवळे पावोन रावता म्हणजे ते शिवराक रावन गडे रावता ते मागीर तेजे चडावडणी करता. सगळो कार्यक्रम आतां तुमी आतां लायव्ह टॅलिकास्ट जाल्लो तो तुमी सगळ्यांनी पयलो आसतलो. म्हणजे गडे एकमेकाचेर चडावड करता वयर तो देवाचो झेलो आसता तो घेवपाक लागून सगळे तो चडावड करता. साधारण कितल्या वर्सांची परंपरा आसली? एका शेकडो वर्सांची परंपरा आहा कितले ते खबर ना कित्याक आमचे गांवचे जाणटे आतां 85-90 वर्सांचे आहा तेंचे आजे पणजे सुद्दां खबर नासलें की हांगसर कितले वर्सां जालो हो प्रोग्राम चलता हो कार्यक्रम चलता आनी हो विधिवत अशें आमची एकवट म्हणल्यार आमचो 10 जाणांचो एकवट हो गांवचो एकवट ह्या कार्यक्रमांच्यान आमच्या दुर्गाच्यान सगळ्यांक आमी दाखयता आनी दिश्टी पडटा. गडे चढावडीचो कार्यक्रम जाल्या नंतर शिगमू सोंपता काय कितें का कशें कितें आसा? ना गडे चडावडीचे कार्यक्रम जालो म्हणटकीर सोंपना कित्याक आयज गडे चडावडीचे कार्यक्रम जालो म्हणटकीर हांगसर नाट्य प्रयोग जातलो. नाट्य प्रयोग जालो म्हणटकीर फाल्यां आमचो पारंपारीक दोरो म्हणजे गुलालोत्सव जातलो. फाल्यां हांगसर गांवकाराचेर भार येतलो आनी भाराचेर तो देवीचेर रंगायेचेर गुलाल घालतलो आनी सगळे आमचे ग्रामस्थ ते गुलाल खेळटले. सांजचे मागीर गांवकाराचो तो मान दिवपाचो आसता गांवकार जे कोणाक मान दिता तो मान जातलो. मागीर हांगसर न्हावण जायसर आमचे डेली देवळां येवन ग्रामस्थ न्हिदता आनी गांवचे जे आमचे विधीचे कितें प्रश्न आसता जे आमी एकवटान 10 जाण म्हणून सोडयता ते हांगसर आसता. मागीर आमची पावणी जाता आनी मागीर न्हावण जाता आनी पाडव्यान आमचो शिगमो सोंपता. गुडी पाडवे दीस आमची मिटींग जाता आनी शिगमो दाखयता आनी सगळे आमी मागीर रातचे ते धोंडस करता आनी आमचो पाडव्यान शिगमो सोंपता. आमी शिगांव गांवांत आसले ज्या गांवांत आज गडे चढावडीचो कार्यक्रम म्हणल्यार दुर्गोत्सव आनी हो असो फेमस आसा की सगळे गोंयचे लोक हांगा पळोवपाक येता. जशी गडी वयर चडटा आनी वयल्यान तशी पडटा पूण गड्याक कांयच जायना. एक देवाची किमया जावन आसा आनी हांगा जो प्रसिद्ध असो दुर्गोत्सव हो सदांच गेली कितलीशींच वर्सां कितलीशींच पिढी जाली हांगा हो जो उत्सव आहा तो चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर.